ऑलरेडी हांवें सोशल मिडियाचेर खूब फावटी सांगलां की हांवें हे स्पेशली जो रोमटा मेळ केला हो भुरग्यां खातीर केल्लो. 5 ते 15 वर्सां मेरेन जी भुरगीं आसा तेंचे खातीर हो रोमटा मेळ आशिल्लो. कारण लास्ट इयर जेन्ना हांव म्हाज्या बाबूक आनी म्हाज्या मिसेसीक घेवन रोमटा मेळ पळोवपाक गेल्लो मडगांव, तेन्ना पयल्या चिक्कात गर्दी आनी भुरगे ल्हान ल्हान बॅरिकेडिंगाच्या फाटल्यान रावन किंवा पेरंट्स म्हणया फाटल्यान रावन त्या रोमटा मेळ पळयताले. सो मनाक खंय तरी वायट दिसतालें की बाबा हे भुरगे ल्हान जे मुखाल्ले फुडार आसा आमचे तांकां सारको रोमटा मेळ पळोवपाक मेळना. सो ते बॅरिकेडिंगा भायर उरता. सो ते उद्देशून तो विचार करून हांवें भुरग्यांक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळचो आनी आमची जी मेन म्हटल्यार जी शिगमोत्सवाची संस्कृती आसा ती प्रत्येक भुरग्यां मेरेन पावची. कारण ह्या भुरग्यांकच हें दायज मुखार व्हरपाक जाय. मुखार हेच भुरगे आमचो फुडार जो आसा ते भुरगे घेवन मुखार वतले. ताका लागून हांवें चिंतलें की ह्या वर्साक एक रोमटा मेळाचें वर्कशॉप घेवपाचें आनी मागीर ह्या भुरग्यांक सगळे कडेन म्हणल्यार परफॉर्म करपाक लावपाचें हो एक म्हाजो उद्देश आशिल्लो आनी हांव तें घेवन मुखार सरलो. हांवें एक्चुअली जेन्ना हो प्लॅन केल्लो तेन्ना आमचो ग्रूप महारुद्र एकसंघ हेंच्या बरोबर डिस्कस केल्लें आनी अकॉर्डिंगली आमी जे फ्लायर्स आसा ते आमी आवट केल्ले. प्रत्येक स्कुलांनी व्हरून लेटर्स आमी इनवर्ट केलीं आनी अकॉर्डिंगली ज्या टिचर्सां कडेन किंवा प्रिंसिपल्स आसा तांकां मेळून आमी सांगलें की बाबा असोच एक वर्कशॉप आमी घेवपाक पळयता. नॉर्मली जेन्ना ही आयडिया हांवें तांकां सांगली तेन्ना कोणूच रेडी नाशिल्ले. कारण दीस इज समथींग न्यू. आयज म्हणल्यार कोणीच रोमटा मेळाचो वर्कशॉप हो केलो नाशिल्लो. सो तितलो पयलीं फीडबॅक ना. पूण मागीर आमी सोशल मिडियाचेर जितले व्हायरल जावपाक लागलो म्हणल्यार फ्लायर्स आवट जाले. पेरंट्स जावन आमकां फोन येवपाक लागले की आमी आमच्या भुरग्याक एनरोल करपाक सोदतात. कारण रोमटा मेळ शिगमोत्सव तांकां खबर आसा. फक्त जर तुमी वाजोवपाक दितले आनी पयलीं एक मुद्दो आशिल्लो प्रत्येक जाण वाजोवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक वाजोवपाक शिकया. सो नाचपाचें कोणाक तितली उमेद नाशिल्ली. बट जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलें आनी भुरगीं जेन्ना आमी रजिस्टर जावपाक लागलीं आमच्या ह्या वर्कशॉपाक ती करता करता म्हणल्यार एटलिस्ट 350 400 जावन 500 कडेन पावलीं. सो तेन्ना आमकां मातशें दिसलें की उमेद आयली की बाबा हें मुखार बरें करया म्हणून. बोला जय जय हनुमान अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. खुबशें आशिल्लें म्हणल्यार नॉर्मली आमी एज ग्रूप केल्लो 5 ते 15 वर्सां. ज्या वेळा आमी पयलीं एक लोकेशन आमी सिलेक्ट केलें की बाबा त्या लोकेशनार हें करपाचें. बट थंयच्यान म्हाका मिन्स बॅड एक्सपिरियन्स आयलो. म्हाका थंयचे जे कमिटी आहा तेणी सांगलें की ना आमी तुका दिवपाक शकना. मीन्स स्पेशली प्लेस जी जाय म्हाका आशिल्ली टू जस्ट फॉर प्रॅक्टिसींग ती प्लेस म्हाका थंय मेळपाक शकली ना. सो आय एप्रोच योगीराज कामत जो मॉडल मारगांव आमचो मडगांवचो आसा ताका हांवें एप्रोच केलें आनी योगीराज कामतीन म्हाका डायरेक्ट आमचे जे रवींद्र भवनाचे राजन तालक आसा चॅरमॅन आसा तांकां सांगलें की बाबा तूं ताजे कडेन उलय. आनी अकॉर्डिंगली हांवें तांकां जेन्ना सांगलें ही कल्पना दिली की म्हाका असोच एक रोमटा मेळ वर्कशॉप घेवपाक जाय. म्हाका खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांव खूब आभार मानतां योगीराज कामत जावं आमचो जो राजन तालक आसा रवींद्र भवनाचो. कांयच चार्जीस घेयनासतना म्हाका जो पार्किंग लॉट आसा भायलो रवींद्र भवनाच्या थंय पार्किंग लॉटाक म्हाका तेणी प्रोवायड करून दिलें बाबा तूं प्रॅक्टीस घे. चॅलेंज म्हळ्यार इतली आशिल्ली की आमी 4 जेन्ना वर्कशॉप स्टार्ट केलें कडक वत आसतालें त्या जाग्यार. ल्हान ल्हान भुरगीं आमी एज ग्रूप केल्लो 5 वर्सां. भुरगीं 3.5 वर्सांची आयिल्लीं. 4 टायमींग दिल्लो पण 3:30 सावन भुरगीं थंय आसतालीं जीं भुरगीं 8:30 मेरेन रावतालीं. सो त्या भुरग्यांक सांबाळप त्या वता भारार भुरग्यांचें थंय प्रॅक्टीस घेवप खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. सो आनी ह्या स्पेशली हेतून भितर म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार जे साई दामोदर ग्रुपाचे शुभम नायक सर जेका मास्तर म्हणटा, जो आमचो सुजय नायक जेणी फुल्ल वाजोवप जें सांबाळून तेणी घेतलां भुरग्यांक कशें शिकोवपाचें कितें सगळें. मागीर आमचो मयूर म्हाळशी जो एक म्हाजो एक बॅकबोन म्हणटा जो म्हाज्या फाटल्यान खंबीर उबो रावलो. लास्ट मेरेन तो म्हाजे बरोबर रावलो आनी आजून आसा. तेणें खूब हेल्प केली. आनी हें सगळो रोमटा मेळ जो आसा तो घडोवपाक ह्या 3 मनशाचे त्याच बरोबर हांव म्हणटा राजन तालक जे आमचे आसा चॅरमॅन हेचे रवींद्र भवनाचे आनी योगीराज कामत जावं आनी जे पेरंट्स आसा तेणी खूब हेल्प केला.
रोमटामेळ व्हरतलो हो विचार केलो नाशिल्लो खंय परफॉर्म करतले म्हणून आमचो विचार आशिल्लो की भुरग्यांक घेवन फक्त एक वर्कशॉप करपाचो. सो आमी वर्कशॉप करता करता आमच्या तकल्यांत आयलें की भुरग्यां उमेद पळोवन आमी चिंतलें की आमकां हांगा रोमटामेळाक व्हरया. क्वेश्चन आशिल्लो प्रॉप्स जे आमी सत्री म्हणया आमी जावं आमी आकाश कंदील म्हणया ह्या गोश्टीन प्रॉप्स करपा बाबतींत आमकां खूब चिंतचें पडलें आनी हेतूंक पेरंट्सांनी स्पेशली खुबशे पेरंट्स आसा. देवकी नायक म्हणया आमी, दिपाली कामत जावं आमचो शैलेश तळवणकर म्हणया आमी, विनायक गडकरी म्हणया आमी, त्याच बरोबर खुबशे पेरंट्स आसा दिशा म्हणया आमी किंवा व्हडले मंदार देसाय जो स्पेशली रात दीस तेणें काम केलां. आमचे थोडे पागी ब्रदर्स म्हणजे रुपेश पागी जे आसा तेणें खूब हेल्प केलें आमकां. वाहतुकीचो विशय म्हणया आमी की भुरग्यांक मडगांव परफॉर्म करप ओके आशिल्लें. मडगांवच्यान जर दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचें जाल्यार डिफिकल्ट. सो हांव तेजेर विचार करतालो. सो केप्यां व्हरपा जेन्ना विशय आयलो तेन्ना पेरंट्सांनी क्वेश्चन केलो की तूं कसो व्हरतलो. हांवें इन्क्वायरी केली आमचो कदंबा ट्रान्सपोर्ट आनी म्हाका दिशिल्लें की कदंबा ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार आमकां नॉर्मली फ्री मेळटलो भुरग्यां खातीर. पूण इवन हांवें जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना म्हाका 8-10,000 चार्जीस सांगले. कदंबा धाडपाक म्हाका 10,000 चार्जीस सांगले. सांगपाचें म्हणल्यार थोडे लोकांनी आमकां हेल्प केल्ली पूण प्रत्येक गोश्टीक पयशे म्हणप म्हाजे खातीर तितलें इजी नाशिल्लें. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. 10,000तले हांवें परत फोन मारपा इन्क्वायरी करून करून रिक्वेस्ट करून म्हाका 5,000 भरचे पडले. सो कदंबा भुरग्यांक व्हरोन हाडपाक केप्यां परफॉर्म करून तांकां परत हाडून पावपाक म्हाका 5,000 स्पेंड करचे पडले. इट वॉज टफ जॉब कारण आमी एवरी जो वर्कशॉप आसतालो एवरी डे आमी 6 दीस वर्कशॉप घेतला. 6 दीस प्रत्येक भुरग्याक आमी रिफ्रेशमेंट प्रोवायड केला. आमी कोणा कडल्यान पयशे गव्हर्मेंटा कडल्यान कांय फंड्स घेतले ना कांय ना. जस्ट थोडे जे आमचे जे आसात जे आतां म्हणया आमी योगीराज किंवा आमचो राजन तलाक हेणी आमकां थोडी मदत केल्या. रवींद्र भवना थ्रू आमकां जॅकेट्स आसा भुरग्यांक दिल्ली ती एक 100 जॅकेट्स आमी एक्चुअली भुरगे 500 बट 100 जॅकेट्स रवींद्र भवनान आमकां स्पॉन्सर केल्ली. विनय बाबा एक सांग म्हाका आतां आमचो थोडे आमगेर ट्रेडिशनल शिगमो जो आसा ते आतां हळू जागरा कडेन जावपाक लागल्यात अशें दिसता. कित्याक सकाळी रातचे सुरू जावप सांजचे आनी सकाळी सोंपप हाचेर कितें आहा तुजें मत. हो अनुभव आमी ह्या वर्सा चड करून घेतला. ऑर्गनायझर म्हणटा की ग्रुप्स चड जाले. 19 ग्रुप जाले, 20 ग्रुप जाले. हो ग्रुपाचो प्रॉब्लेम ना. नॉर्मली आमी शिगमोचो स्टार्ट करपाकच करता एक रातची 9-10 करता. मागीर कसो म्हणटा रोमटामेळ तुमी सोंपयतले. एक रोमटामेळाक 20 ते आमी रोमटामेळ जर आसा जाल्यार एक रोमटामेळा आमचे कडेन 300 किंवा 250-300 भुरगे आसतात. तांकां जर तुमी सगळ्यांक जर नाचयतले जाल्यार रोमटामेळ तुमकां एटलिस्ट 3 म्हणल्यार स्टार्ट करचो पडलो. जाता जाल्यार फॅन्सी ड्रेस पयलीं दिसा घेवपा जाता. फॅन्सी ड्रेसा खातीर स्पेशल तुमी दीस दवरपा जाता. चडसो टायम तुमी फॅन्सी ड्रेसा स्पेंड करता आनी मागीर रोमटामेळाक तुमी रातचे 10:30-11 नाचोवपाक लागता. तेजे नंतर फ्लोट येता. खुबशे सिटींनी खुबशे ऑर्गनायझर जे आसा तेणी ह्या वर्साक म्हाका दिसता इवन आमी राजधानी आमचे पणजेक पळयलें जाल्यार सकाळी 7:30 ते 7:30 म्हणल्यार लास्ट रोमटामेळ पंगड नाचला. खुबशे जे आमचे भुरगे आसात रोमटामेळ नाचपी ते खंय तरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कामां आसतात किंवा प्रायवेटा कामां वयतात. तांकां थंयच्यांनी प्रॉब्लेम आसा. नेक्स्ट डे तेंची कामाचेर लक्ष लागना कारण रातभर ते रोमटामेळाक रावल्ले आसा. थोडेशे रोमटामेळ ग्रुप्सांनी चेडवां आसा किंवा बायलो आसा तांकांय खूब प्रॉब्लेम जाता. भायर रावचें पडटा. सो म्हाका दिसता जे ऑर्गनायझर आसा तेणी हेजेर खंय तरी खंबीरपणे विचार करपाक जाय. टायम म्हणटा तो सामको फॉलो करपाक जाय. ह्या वर्सा पयले फावटी आमी महारुद्र संघ आमचो रोमटामेळ बाल रोमटामेळ पथक व्हेलें पूण आमी 2 कडेन परफॉर्म केलां. आमी स्ट्रिक्टली ऑर्गनायझरांक एकूच सांगलेलें की जर तर आमचे भुरगे परफॉर्म करतले जाल्यार आमकां पयले नंबराचेर परफॉर्म करपाक दिवपा जाय कारण ल्हान भुरग्यांक नेक्स्ट डे स्कुला वचपा जाय. आनी ऑर्गनायझरांनी तें आमचें आयकलें. हांव सगळे पंगडा कडेन मागतां की तुमी मेळोन सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करपाक जाय की बाबा जाता जाल्यार रोमटामेळ जो तुमचो रोमटामेळ जे घेतात ते टायमार स्टार्ट करा आनी टायमार काबार करा जेणे करून जागोर जावचो ना आनी खंय प्रोफेशनलिजम जावन तें लेट म्हळ्यार काबार जावचें ना. सो जेणे करून ही रोमटामेळ जी आमची एक परंपरा आसा ती बरे भशेन मुखार चलतली कारण खुबशे पंगड आतां बेजारपाक लागल्या टायमाक लागून.
आपल्या सुवातेर क्रमांक नंबर 1 येता म्हाका खबर नाशिल्लें की इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटलो. हांव चिंतलेलें की थोडे एक 15-20 भुरगे येतले, कारण रोमटामेळ भुरगे तितले एक्सेप्ट करपाना. बट सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमचे कडेन भुरगे आयिल्ले काणकोणच्यान, बिचोलेच्यान, पणजेच्यान आनी सावर्ड्या सगळे कडल्यान भुरगे आयिल्ले. ह्या 512 भुरग्यां मदीं भुरगे इवन कॉन्व्हेंट स्कुलांतल्यान आयल्या, गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान आयल्या किंवा प्रायवेट स्कुलांतल्यान आयल्या, अशे प्रत्येक कडल्यान भुरगे आयिल्ले. सो इतलो रिस्पॉन्स आशिल्लो की 512 भुरगे जाल्ले. ह्या वर्सा 512 भुरगे जाले. इवन आमचो ज्या दिसा आमी परफॉर्म केला मडगांव किंवा केप्यां, त्या दिसा सुद्दां म्हाका कॉल आयला की सर तुमचे जर आनी खंय वर्कशॉप जर खंय आसा किंवा तुमी रोमटामेळ करता जाल्यार आमकां प्लीज सांगा, आमची भुरगीं येवपाक सोदता. प्रॉब्लेम आशिल्ले एग्जाम्स. म्हाका केप्यां आमी 3 कडेन परफॉर्म केलां, पूण केप्यां जातकीर आमकां बंद करपाचें रिजन म्हटल्यार आशिल्लें भुरग्यांच्यो एग्जाम्स. सो भुरग्यांनी म्हाका इवन भुरगे जे दिसा हांव केपें परफॉर्म करतालो जाल्यार भुरगे म्हाका घट धरून रडलेले. म्हाका याद जाता की एग्जाम्स आमी दिनात बट वी आर गोईंग एंड परफॉर्मिंग. सो इतले भुरगे इमोशनल जाले, टच जाल्ले की आमकां कंटिन्यू करपा जाय. तेजे खातीर आमकां हो विचार जाल्ला की फुडल्या वर्साक हो रोमटामेळ आमी डेफिनेटली कंटिन्यू करतले. महारूज संघाच्या अंडर आमी फुडल्या वर्साक भुरग्यांचो बाल रोमटामेळ शुअर शॉट व्हरपाचें आसा. त्याच बरोबर आतां म्हाजें रवींद्र भवना कडेन उलोवप चल्लां की एवरी मंथ आमी तांकां वाजोवपाक एक दीस म्हणल्यार म्हयन्याच्या एक संडे किंवा शेनवाराक आमी तांकां वाजोवपाचो एक वर्कशॉप दवरपा पळयता, जेणे करून फुडल्या वर्साक आमकां लास्ट मुमेंटाक आतां ह्या वर्साक आमी 6 दिसांक भुरग्यांक रेडी केल्ले. जस्ट 6 days प्रॅक्टीस आनी भुरग्यांनी परफॉर्म केलां. सो आतां आमी आतां साकूनच तयारी करता आनी फुडल्या वर्सा हांव एक प्रॉमीस करता की जे भुरगे आसा ते व्हडल्या ग्रुपां बरोबर कम्पीट करतले, हेतून कांयच डावट ना. खरें सांगचें म्हटल्यार जेन्ना आमी ठरयल्लें की हो रोमटामेळ आमी व्हरपाचो और वर्कशॉप घेवपाचो, तेन्ना इतलो रिस्पॉन्स येतलो आमी चिंतो बी नाशिल्ले. पूण आमी स्कुलांनी धाडले, जे पेरंट्स जागरूक आशिल्लीं, जेंकां बाबा हें खबर आशिल्लें की आमी आमचो जे परंपरा आसा, ट्रेडिशन आसा, त्याच्याकून आमी खंय तरी पयस वता. आमी शहरान रावल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक हें सगळें पळोवपाक मेळना. त्या पालकांनी स्वताहून अप्रोच जाली आमकां, तेंचे रिलेटिव्सांक बसून त्यांनी एनरोल केले. एनरोलमेंट फीस बी अशी काय नासली, पूण नांवां दिली. सो त्या खातीर हांव सगळ्या पेरंट्साचे खूब आभारी मानता. मागीर आमी रोमटामेळ तो व्हेलो तेन्ना बाकीच्या पेरंट्सांनी पळयले. ते मागीर म्हाका कॉल करून विचारपाक लागली, अरे आमची भुरगीं आमकां तापयता की तुवें म्हाका कित्याक घालूंक ना. पूण तेन्ना मागीर तेंचें कारण आशिल्लें कितें, लग्न आशिल्लीं म्हण. पूण तेणें म्हाका प्रॉमीस केला फुडल्या वर्सा आमी सगळीं येतलीं म्हणून. सो म्हाका आतां खूब उमेद आसा की फुडल्या वर्सा आमकां 1000 भुरगीं तरी आसतलीं. तशें पळयल्यार भायर गेले जाल्यार जायत्यो क्लासी आसा, डान्साच्यो आसा, म्युजीकचे आसा, ते सगळे म्हणल्यार नृत्यय आसा, भरतनाट्यम बी आसा, ते आमचें कल्चर. पूण बाकीच्या वेस्टर्न कल्चर आसा न्ही, वेस्टर्न डान्स आसा न्ही, थंय आमची भुरगीं चड एट्रॅक्ट जाता. इवन आमी वेस्टर्न कल्चराक, वेस्टर्न म्युजिकाक चड एट्रॅक्ट जाता. पूण म्हाज्या मिस्टराच्या मनान एक असो युनीक असो तकलेन आयलें की रोमटामेळ आमी फुडें व्हरया. कित्याक तो मळकर्णेचो, थंय शिगमो बी कळ्यान येता, ते नाचता बी. पूण हांव फोंड्याचें, आमगेर तशें कांय ना, हांव फ्लॅटार राविल्लें. सो म्हाका तें चड कांय खबरूच नाशिल्लें. मागीर हांव म्हाज्या भुरग्यांक थंय व्हरतालें मळकर्णें. मागीर एवरी टायम विनय कितें चिंतपाक लागलो की बाकीच्या भुरग्यांचें कितें, आतां म्हाज्या भशेन भुरगीं जीं फ्लॅटान रावता ऑर जीं आमी भायल्यान आयल्यात तेंचें कितें. सो तांकां सगळ्यांचें चिंतून ताणें विचार केलो की आमी रोमटामेळ एक वर्कशॉप घेवया आनी एक आमचो पथक धाडया. आनी तो मस्त सक्सेसफूल जाला. तेच्या खातीर हांव खूब खूश आसा. तुला रामाचा वरदान, एक मुखाने
आमी महारुद्र एक संघ ह्यो जो ग्रूप आसा तो कल्चरल इव्हेंटा खातीर स्पेशली आनी इवन स्पोर्ट्स अशें मनान धरून केला स्पेशली भुरग्यां खातीर. व्हडल्यांचे बी आमी बॉडी बिल्डींग बी घेता कित्याक तो बॉडी बिल्डींग हें म्हगेल्या हजबंडचें एक उमेद अशी ताका हॉबी अशी ती हेल्थ बरें दवरपाक आनी बाकी सगळे भुरग्यांचे. सो 5 एप्रिला SGPDA ग्रावंडार मडगांवां SGPDA ग्रावंडार 5:30 सुमार ते मागीर कंटिन्यू जातले ढोल ताशा इव्हेंट आसा तेचें नांव आसा कुरुक्षेत्र. ह्यो आमचो पयलोच इव्हेंट आसा. त्या खातीर आमी एक बरी ट्रॉफी केली आसा आनी ती आमी दाखयतली CMच्या हस्तेन आमी ती ओपन करतली आनी दाखयतली. सो तुमी सगळ्यांनी तेन्ना येवचें. तेन्नाच आमी जी बाल रोमटा मेळ्याची भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्ली त्या प्रत्येक भुरग्याक आमी मोमेंटो आनी सर्टिफिकेटूय दितले. तशेंच आमी जेन्ना CM कडेन वतले तेन्ना आमी तेंच्या कडेन एक मागणी करपा आसा की आमकां 10 ढोल आनी थोडे ताशे बी दिवचे जेणे करून आमी भुरग्यांक दर म्हयन्याक रवींद्र भवनान तांकां एक क्लास घेवपाक पळयता वाजोवपाक. कित्याक ह्या वर्सा कितें जालें 6 भुरगीं जेंकां येताले न्ही तांकांच आमी फुडें काडलें आनी तांकांच मातशें पॉलिश केलें. 7 दीस आशिल्ले कित्याक एग्जाम बी आशिल्ली आनी भुरगीं म्हटल्यार आमच्याकून चड बिजी आसता तांकां चड एडजस्ट करपाकय मेळना. सो आमी तांकां दर म्हयन्याक तेंची प्रॅक्टीस घेतली. सो म्हाजी एक मागणी आसा मुख्यमंत्र्यां कडेन की त्यांनी आमकां थोडेसो एमावंट सँक्शन करचो आनी आमकां ढोल ताशे दिवचे. आजकालचो व्हडलो प्रॉब्लेम म्हटल्यार भुरगीं मोबायल TV व्हिडिओ गेम्सान आसा आनी फिजिकल एक्टिविटी कांय जायना. तेचेर एक मस्त उपाय म्हटल्यार तांकां आमचे ट्रेडिशनल जे गोश्टी आसात वाजप म्हण नाचप म्हण तितून घालात. सगळे पेरंट्स एक म्हणटाले की भुरगीं येतालीं नाचतालीं घरा वचून जेवली न्हिदली ना तांकां मोबायलची याद आयली ना तांकां TV जाय पडलो. सो तो एक बरो आमकां हें मेळ्ळें उपाय सो मेळ्ळो. मला ताशा आवडतो, ढोल आवडतो आणि हनुमान नाचवायला आवडतो. तुम्ही आम्हाला मोबाईल TV देत नाही आय अग्री, पण आम्हाला काही खेळायला ग्राउंड बी मिळत नाही. पण माझ्या पप्पासारखं जसं तरी बाल लोमटामेळ केलं तसं तुम्ही बी काहीतरी करा. जसं की मी तिथं नाचतो आणि येऊन झोपतो. मी TV बी बघत नाही मोबाईल बी बघत नाही. सगळ्यांनी तिथं यायचं आणि नाचायचं. आम्हाला जॉईंट करा, ढोल ताशे वाजवायला शिका आणि आमचं ट्रॅडिशन पुढे न्या. देवाचे